पंचांगाप्रमाण चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या 9व्या दिसा रामनवमी मनयतात। शास्त्राप्रमाणे याच दिसा भगवान रामाचो जल्म जाल्लो देखून हो दीस राम जन्मोत्सव म्हूण मनयतात। श्रीरामाच्या जल्मदिसाक लागून हे तिथीक रामनवमी वा रामनवमी म्हणटात। भगवान श्रीरामाक विष्णूचो अवतार मानतात। भगवान श्री विष्णू हांणी पृथ्वीचेर आशिल्ल्या राक्षसांक मारपा खातीर त्रेता युगांत श्रीराम म्हूण मानवतार घेतिल्लो। भगवान श्रीरामाक मर्यादा पुरुषोत्तम अशें म्हणटात, कारण तांणी आपल्या जिवितांत जायत्या कश्टांक तोंड दिवन लेगीत गरिबीन भरिल्ले जिणेची व्हड देख दिली। प्रतिकूल परिस्थितींत लेगीत ताणें आपले आदर्श सोडले नात आनी स्वाभिमानान आपले जिवीत जगले। देखूनच ताका श्रेष्ठ मनशाचें पद मेळ्ळा। ह्या दिसा भगवान श्रीरामाची पुजा करून आनी तरेकवार कार्यावळी घडोवन हाडून श्रीरामाचो जल्म मनयतात। भारतभर भगवान श्रीरामाचो वाडदीस उमेदीन मनयतात, पूण श्रीरामाचे जल्मस्थान अयोध्येंत व्हडा उमेदीन हो दीस मनयतात। रामनवमी वेळार अयोध्येंत भव्य जात्रा घडोवन हाडटात। भारतभरच्या भक्तां सयत संन्यासी श्रीरामाच्या जल्माची परब मनयतात। सादारणपणान रामनवमी दिसा हिंदू कुटुंबांत उपास, पुजा आनी हेर धार्मीक विधी करतात। श्रीरामाच्या जल्माच्या निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी पाळण्यांत राम जल्माचो देखाव घडोवन हाडटात। जायत्या घरांक देवळांक खाशेल्या अलंकारांनी सजयतात। माता कैकेयी हांणी श्रीरामाचो बापूय राजा दशरथ हाचे कडल्यान वरदान मागल्या उपरांत श्रीराम 14 वर्सां वनवासांत रावपाक गेल्ले। श्रीरामा वांगडा तांची घरकान्न माता सीता आनी भाव लक्ष्मण वनवासांत गेल्ली। थंय ताणें गर्विश्ठ रावणा सयत जायत्या राक्षसांचो वध केल्लो। हाकाच लागून रामनवमी दिसा श्रीरामा वांगडा तिगांची पुजा करतात।